आयच्या खबराचित्रान येवकार हांव संदीप पिळगांवकर. पळयात खबरो विस्तारान. 4 दिसांचे लॉकडावन सोमारा सकाळीं सोंपले. कोरोना परिस्थिती नियंत्रणांत हाडपा खातीर फुडल्या सोमार मेरेन खर निर्बंध आसतले. लोकांनी निर्बंधाक पाळो दिवन सहकार्य करचें अशें आव्हान मुख्यमंत्र्यान केल्लें. अशें आसलें तरी कांय पंचायती आनी मार्केट संघटनांनी स्वता फुडाकार घेवन फुडले कांय दीस लॉकडावन पाळपाचें थारायलां. कोरोना केशीच्या वाडट्या संक्रमणाच्या फाटभुंयेर मडगांवच्या न्यू मार्केट संघटनेन फुडल्या सोमार मेरेन मार्केट बंद दवरपाचें थारायलां. संघटनेचो अध्यक्ष विनोद शिरोडकरान हे विशीं माहिती दिली. आज सोमार एक्चुअली आज आमी ओपन करपाक सोडलेलें. एक्चुअली मडगांवां इतले केसी वाडल्या, हॉस्पिटलां लुगाड कांयच ना, ऑक्सिजन ना, खाटी ना, प्रायवेट जाल्यार प्रायवेटा मेळना आनी गव्हर्मेंट जाल्यार गव्हर्मेंट मेळटा. म्हणून आमी आयज डिसिजन घेता सोमारा नेक्स्ट सोमारा आमी ओपन करता म्हणून. कित्याक कोवीड इतलें वाडलां एक्चुअली मडगांवा सायडीन आनी पयस साकून मडगांवा लोक येता खंयचे ते कोवीड घेवन येता हांगा आनी आमकां त्रासां उडयता. एकल्यान कोणा लागत जाल्यार मडगांवा सगळे मार्केटां लागता. म्हणून आमी हें डिसिजन घेतलां. आनी हांव एक गव्हर्मेंटा कडेन मागपाक सोदतां, आतां लॉकडावन करता तें कायद्यान करचें. कित्याक आतां एक भाजी, दूद आनी फार्मासी इतले ओपन करपाच्यो. आतां सगळीं दुकानां ओपन आसता आनी सगळीं दुकानां गर्दी आसता. लोक कितले सांगले शिवाय आयकना. लोकांक खबर आहा आतां हॉस्पिटलां लुगार ना म्हणून. आनी लोकांक थंय गेल्यार लोक मागीर मिनिस्टरा आमदाराक फोन करता आनी आमदारा कडेन मिनिस्टरा कडेन कांय जायना अशी परिस्थिती येता. तेका लागून लोकां कडेन हांव मागतां सगळे मार्केटां आनी भायर कोण बसता तेंच्यांनी सगळें बंद करचें आनी गव्हर्मेंटा कडेन पुलिसे कडेन मागता रस्त्यार बसता तांकां सगळ्यांक काडून उडोवपाचें. हे लोक भायल्यान येता हांगा बसता रस्त्यार आनी सगळे कोवीड आमकां हांगा घेवन येता. तेका लागून आमी मागीर लास्ट अशें करचें पडटलें. आमी कायदो हाती घेवचें पडटा. ही गर्दी पेडा कडेन पळयल्यार तुका सगळे लोक सामके रस्त्याक गर्दी करता. 4 ते 5-6 बसून इतली गर्दी आसता. कोण मास्क घालना कांय घेना आनी गव्हर्मेंटाचें कोण आयकना ना. आतां गव्हर्मेंटान एक कायदो करता मुन्सिपालिटी कडेन नाजाल्यार पुलिसे कडेन दिवचें आनी तांकां ज्या काडचें म्हणून. इतलेंच हांव गव्हर्मेंटा कडेन मागता. तुमी आतां 8 दीस कंटिन्यू बंद दवरला? हय 8 दीस. नेक्स्ट मंडे आमी ओपन करतले. कित्याक आमकां खूब त्रास जाले. तेका लागून आमी हें बंद करपाक सोदता. खरें तर आमकां एक एक्सपिरियन्स आसा. आमी एक आमचे कलीग खुबशे जाण एडमीट आसा. तांकां लागून 2-4 दीस जाले आमी हॉस्पिटलांनी फोन करता. त्यांचो रिपोर्ट एक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलान सुद्दां एक नंबर दिल्लो आसा. पूण ते नंबराचेर ते फ्रेंडांचे जे हालत कितें आसा ती विचारपा लागून आमी फोन करता थंय. पूण तेंची हालत कशी आहा आनी तो कसो आसा तेजी तब्येत कशी आसा ती सुद्दां आमकां एक इन्फॉर्मेशन मेळपाक खूब मुश्कील जाता. प्रत्येक पेशंटाची फॅमिली आयज दबावा खाली आसा. जो पेशंट आज एडमीट जाल्लो आसा तो परत घरा पावत काय ना हेजी आशा आज फॅमिलीन धरलेली ना. कित्याक तर गव्हर्मेंट सगळें सांगता आमचे कडेन ऑक्सिजन आसा, आमचे कडेन इंजेक्शनां आसा, आमचे कडेन ट्रिटमेंट जाता. जोर येयलो काय ताबडतोब हॉस्पिटलांत एडमीट जावन सांगता. म्हाका एक लायव्ह एक उदाहरण दिता. जो मनीस सकाळचो 11 एडमीट जाल्लो तो खाटी सकयल खाट नासतना सकयल बसोन न्हिदोन तेणें काडल्या. तेजे कडेन मोबायलार उलोवपाची एक परिस्थिती ना. ताका उलोवपाक तेच्यान जायना. पूण तो मनशाक ट्रिटमेंट सुद्दां केलो म्हणून म्हाका खबर ना. तेणें म्हाका सांगलें आपणाक ट्रिटमेंट कांय करूं ना. पूण ताका रातचो 2-2:30 थंय एडमीट केलो. तो बीन एडमीट करून सकयल दवरून ताका ऑक्सिजन लायिल्लो आसा. आयज मार्केटांनी खूब आसा ना न्ही. हांव मागता देवा कडेन की तांकां बेगीचे बेगीन बरें करून घरा हाडचें आनी हे लोकांनी आमच्या मार्केटकारांनी सर्वतोपरी जे कितें डिसिजन घेतलां ताका सारकें स्वता चिंतून कितें तें आपूण स्वता जावन आपणाक दिसता जाल्यार आपूण डिसिजन घेवन ते बंदक सहकार्य करचें. वाडट्या कोरोना केशींच्या फाटभुंयेर सोमार दीस भरिल्लो सांखळेचो बाजार पुलीस आनी पालिका कर्मचाऱ्यांनी बंद पाडलो.
कळना तुमकां सांगलें वदळच्यान आमी सांगलां तुमकां पयस रावा डिस्टन्स हें करा आनी यान फुडें 2 सप्तकी बाजार भरचे नात अशें सांखळेचो नगराध्यक्ष राया पार्सेकरान सांगलें. आयज सांखळे बाजारांत सकाळी गर्दी जाल्लें म्हणून आमकां कळयलें म्हणून आयज हांवें प्रेस घेता. सांखळे बाजार जावचो न्हू म्हणून आमी 2 दीस पयलीं प्रेसान नोट दिल्लो कितें बाजारांत एसेन्शियल कितें आसा पळय तेच लोक येवपाचे म्हणजे भाजी आनी फ्रुट्सवाले बी. मात हांगा गर्दी जाल्ल्या कारणान आमी सीओक पयलीं इंटिमेशन दिल्लें डेप्युटी कलेक्टराक कितें 2 पुलीस आमकां दिवचे म्हणून. मात तेणी ते मातशें लेट पावयले. आमी आतां आमचो बाजारांत चड लोक ना आमी बाजार सुरसुरीत केल्लो आसा. आतां आमचो ह्यान फुडें 2-3 बाजार बंद आसतले हे पयलींच आमी लोकांक सांगता. कोवीड सिच्युएशन आसा लोकांनी आपल्या जिवा कडेन घाई करपाची ना. जीव आपलो धोक्यात घालपाचो ना. एक दीस कमी खाल्ले म्हणून कांय जावचें ना. लॉकडावन ना पूण मेचे 10 तारीख मेरेन निर्बंध कायम दवरल्यात. फुडल्या सोमार मेरेन 144 कलम कायम आसतले. सप्तकी बाजार, शिक्षणीक संस्था, सामाजीक तशेंच संस्कृतीक कार्यावळी बंद आसतना मटको कसो कितें चालू आसा? नावेलेच्या लोकांनी प्रश्न उपरासला. आज आमी आसात आज नावेली ह्या जाग्याचेर आसात. आज सगळ्यांनी तुम पळयले कडेन आसा की जे लॉकडावन आसा तें वाडले कडेन आसा आनीक हेजो परिणाम हो असो कांयच जाल्लो ना. कित्याक लोक स्मुथली जे आपल्याले बाजार आसा तो करता. गर्दी करनासतना शॉपाचेर आपल्याले सोशल डिस्टन्स दवरून मास्क यूज करून हो आज करता. आज हो लॉकडावन करून बऱ्याक पडले कित्याक केसीस आज सुद्दां खूब जाले कडेन आसात. डेथ वाडले कडेन आसा. हांगा सगळे नॉर्मल आसतना फक्त एकच कितें की जो मडको आसा तो चालू आसा आनी मडको फूल स्विंग चालू आसा. हेजेर खंय तरी एक बंधन हाडचें अशें लोक मागतात. कित्याक सगळें बंद आसतना तें कितें चालू अशें लोक उलयतात. आज जी गोंयची परिस्थिती आसा ती खूब बिकट आसा. कित्याक दीस आमकां कोरोनाची केसीस मेळत आसात आनीक ह्यो कोरोना केसीस मेळ्ळी कारणान सद्याक बेड्स अवेलेबल ना. तुवें खंयची हॉस्पिटल सगळी फूल आसात. प्रत्येक गव्हर्मेंट हॉस्पिटलांत गेल्यार ती हॉस्पिटल फूल, चॅक करपाक फूल, खंयचेच कडेन जागो अशें म्हणना. म्हणून लॉकडावन हो हेचो एक पर्याय आसलो तरी पूण रिस्ट्रिक्टेड घालून हे लॉकडावन केले कडेन आसा. पूण एकच दूख दिसता की पुलीस सर्टन जाग्याचेर आसात आनी ते फक्त चलन दितात. पूण आमी अशें मागतात की पुलिसेन प्रत्येक कडेन गस्त घालची आनीक सगळ्यांचे जे पळय कोण बेश्टी येवन पळय जे हें करतात बेश्ट्याच येवन भोंवतात तांकां खंय तरी आळ घालचो, तेंचेर एक्शन जावचें अशें लोक मागतात. नाजाल्यार हें अशेंच चालू उरतलें. आज तुमकां दिश्टी पडटा की ओपन सगळें आसा. आमकां एक बरें दिसता की चिंचेनी पंचायत जी आसा आनी ओसोळणा पंचायतीन एक स्पेशल लॉकडावन केले कडेन आसा. तें म्हणलें जाल्यार तेणी सकाळी 7 ते दनपारचे 11 ह्या टायम म्हणल्यार शॉप ओपन उरतली. 11 नंतर सगळी शॉप बंद उरतली. आज आमी ओसोळण्याय गेल्ले, तुगेले चिंचेनीम गेल्ले. 11 जातरेक थंय शॉप बंद करपा लागले आनी बंद केले कडेन आसात. असोच सगळ्यान जर एक निश्चय धरलो जाल्यार ह्या कोरोनाचेर मात करपाक आमी खंयी फाटीं सरपाना. हो जर सगळ्यान जर एकट्यान जावन जर असो जर पाळत न्हय सगळ्यांक बरें पडटलें. कोणाक कांयच जावपाना. गोवा 365 खातीर नावेल साकून रमेश नायक रावत. बार्देस मालांत लॉकडावनाक बरो प्रतिसाद मेळ्ळो. पूण आयतारा कांय प्रमाणात गाडयांची यो वच चालू आशिल्ली. म्हापशा बाजारा सयत हेर कडेन जिणे गरजेच्या वस्तूंची दुकानां चालू आशिल्लीं.
आमी आतां आगारवाड्या चोपड्या म्हणटा थंय फीश मार्केटाच्या थंय आसा आनी पळोवंक गेल्यार जो गव्हर्मेंटान लॉकडावन घातलेलो आसा तेजें सगळें इम्प्लिमेंटेशन जाल्लेलें आसा. एक टायम ही एरिया ही सगळ्याक कनेक्टेड आहा. म्हापसा पणजे असो हो रोड आसा म्हाज्या फाटल्यान दिसता तो आनी हांगासरल्यान वर्दळ खूब चालू आसता गाडयांची म्हण आनी कसली. हांगा एक फीश मार्केट आहा. पळोवंक गेल्यार सगळी शॉप्स बंद आसा आनी फीश आतां जाय म्हण आतां एसेन्शियल म्हणून ते आतां येयल्लेले आसा. थंय गर्दी करिनासतना लोक येवन वता. अशें व्हडलेंशें कांय ना आनी लॉकडावन सगळ्यांनी बरेपणान हें केल्लो आसा. पूण थोड्यांचें म्हणणें अशें आसा की लॉकडावन हो आनीक कंटिन्यू करपाचो. पण आतां सरकार कितें करता तेचेर फुडें पळोवपाचें आहा. चेन जर तोडटलो जाल्यार आनी 4 दीस जाय अशें सगळ्या लोकांचें म्हणणें आसा. आनी असो लॉकडावन जाय बी नाजाल्यार हें कंट्रोलान येवपाक खूब कठीण आसा. केसीस वाडत आसा. तेका लागून तेचेर जर पायबंदो घालतलो जाल्यार कितें तरी ठोस पावलां उखलची पडटलीं. आतां म्हाज्या फाटल्यान जो रस्तो दिसता हांगा अशी खूब गाडयो म्हणजे हरमल आनी कोस्टल बेल्टाक बी येवपा वचपाक नाजाल्यार कलंगूट वचपाक हो एकूच वाट आसा. पूण आतां पळोवंक गेल्यार गाडयांची वर्दळ सारकी कमी आसा. लॉकडावन सगळ्यांनी पाळलेलो आसा. तेजो करून 2 दीस सॅटर्डे संडे ऑफ आसल्या कारणान कमी आसा. आगारवाड्या शिवले चोपड्याच्यान संदीप कामोलकर गोवा 365 खातीर. मुळाव्या सुविधांच्या उणावाक लागून दोतोरा वयलो ताण बरोच वाडला. कोविडांच्या प्रभावी वेवस्थापनाक लागून भलायकी मंत्री आनी सरकाराचेर बरीच टिका जायत आसा. कोरोना परिस्थिती नियंत्रणात हाडपाक लागून सरकार खंयच कमी पडोंक ना हें दाखोवपा खातीर मुख्यमंत्री आनी भलायकी मंत्री कामाक लागल्यात. पळयात. कोरोना परिस्थितीचो नियाळ घेवपा खातीर मुख्यमंत्र्यान आयतारा दिसा हॉस्पिटलां आनी ऑक्सिजन फॅक्टरींची पळोवणी केली. पुराय गोंयांतलें ऑक्सिजन सप्लाय जे आमच्या गव्हर्मेंट हॉस्पिटल आनी प्रायवेट हॉस्पिटल हांकां सगळ्यांक जाता. आयज दिसभरांतल्यान सगळ्या सेंटरांक हांवें विजीट दिली. जावं ते मागीर खोर्ले, जावं कुंकळे, जावं ते मागीर तुमचे मडगांवचे गोविंद पैचे आसताले. आतां हांगासली आनी सगळ्या हॉस्पिटलांची ऑक्सिजन सिस्टम कशा पद्दतीन चलता ती वेवस्थीत आसा काय ना, खंयसर शॉर्टेज आसा काय न्ही, कितें लिकेज आसा काय कितें. आनी इन फ्युचरिस्टीक व्यू फुडल्या 2 म्हयन्यांक सुद्दां आमकां जो ऑक्सिजन जाय मागीर तो आमी खंयच्यान घेतले तेची अरेंजमेंट कितें ही पळोवपा खातीर एक तर सगळी हॉस्पिटल्स, सगळे ऑक्सिजन मॅन्युफॅक्चरींग प्लांट्स, थोडे बाकीचे सगळे आमचे ऑक्सिजन डिलिंग एजंट्स ह्या सगळ्यांचे गोडाव आसतले, तेंचे युनीट आसतले किंवा ते मॅन्युफॅक्चरींग प्लांट आसतले. आयच्या दिसांभरांतल्यान म्हाज्या सहीत म्हाजी पुराय टीम म्हणजे CS आनी पुराय डिजास्टर मॅनेजमेंटांतले सगळे ते आतां युनिटाचेर तो हेड आशिल्लो हांवें पळोवन घेतले. पळयल्या उपरांत एक गजाल लक्षांत आयल्या की थोडे कडेन ज्यो कितें आमकां फ्युचरिस्टीक व्यू आमकां ज्यो मेजर्स घेवपाक जाय त्यो घेवपाक इन्स्ट्रक्शन्स दिला. आमी एकट्याक दुसऱ्याचेर डिपेंड रावन चलचें ना. आमकां वेगवेगळे जे एजंट्स आसा जे दिवपी आनी मॅन्युफॅक्चरींग करपी हे दोनूय गजाली आमकां जनरेट करचे पडटले. त्या खातीर आमी कुंकळीच्या प्लांटाक अर्जंटली परमिशन दिवन ताका तयार करपाक लायलें. इवन दो गोविंद पळय आसतालो ताका सप्लाय करपाक लायलें. हांगा तर आमी सावथ गोवात वन ऑफ द बेस्ट फॅसिलिटीज ऑक्सिजनच्या बाबतींत म्हाका दिसता सेल्फ सस्टेन आमी जावपाक शकता. असो अंडर द PM केअर फंड आमकां जो प्लांट म्हणजे स्वता ऑक्सिजन जनरेट करपाचो तो तयार जावपाचो, फक्त तेजो अजून एक कॉम्प्रेसर येवपाचो उरला. आतां पुराय देशभर हो प्रॉब्लेम आसल्या कारणान तो कॉम्प्रेसर 8 तारखेपर्यंत मेच्या येतलो हाजी आमकां आशा आसा. म्हणजे फुडल्या 8 आनी 8 दीस म्हणजे 15 मे पर्यंत तरी ऑक्सिजन जनरेट करपी पयलो प्लांट सरकाराचो स्वताचो हांगासर सुरू जातलो. ते आहा त्या निमित्तान ते जातलें. हांगासर आमच्या कडेन 6,000ची स्वताची टँक आसा जी आमी रिफील करता. ताज्या भायर ट्रॉलीच्या सिस्टमीचेर म्हणजे हांगासर ऑटोमॅटिकली 4 सिस्टमीचेर आमी ऑक्सिजन जो आसा हो भायल्यान येवपी हांगा जनरेट करपी आसा. त्या खातीर आमकां शॉर्टेज जावची ना हाजी खबरदारी घेतल्या. ती पुराय हेतूंतलो रिव्यू करप आनी त्या पद्दतीन एकदां स्ट्रीमलायन करप हाज्या खातीर हांव दिसभर सगळ्या प्लांटांनी वचून येयलो. सगळी कडेन सिस्टम जी आसा ती पळोवन आयलो. आणि सर लोक सामान घेवन येता पळय पेशंटाक दिवपाक ते काही कितले वगत ते सकयल उरता आनी काही तुमचे कशें जाल्लें आमकां एक सांगता. आमच्या कडेन आतां आमी बऱ्या मोठ्या प्रमाणात मॅनपॉवर जी आसा ती भरती करून घेत आसा कॉन्ट्रॅक्टाचेर. बट थोडे कोविडान म्हणून जॉयन जायना.
पूण हांव सगळ्यांक म्हणजे कोविडात जॉईन जाल्ल्यांक सगळ्यांक रिक्वेस्ट करता इन फ्युचरिस्टीक व्यू आमी त्यांचो आमकां फुडें विचार करूं येता त्या ती मॅन पॉवर कॉन्ट्रॅक्ट बेसिसचेर सुद्दां जे जॉईन जाता तेंच्यांनी जॉईन जावचे जेणे करून आमकां फॅसिलिटेट करपा खातीर MTS आसतले फॅसिलिटी मॅनेजमेंटचे स्टाफ आसतले ह्या सगळ्या जाणांक आमकां तेंच्यांनी जॉईन जावचे जेणे करून आमी ताका बऱ्या पद्दतीन सपोर्ट करपाक शकता. मुळाव्यो सुविधा आनी सुरक्षेच्या उणावाक लागून दोतोरी बेजार आसात. ताकाच लागून भलायकी मंत्र्यान गोंय वैजकी महाविद्यालयाच्या विभाग प्रमुखांची भेट घेतली. पळयात. त्यांचे कितें विशय आशिल्ले ते सगळे आमी डिस्कस केले. वी आर ट्रायंग आवर बेस्ट टू सी दॅट वी रिजॉल्व ऑल द इश्यूज दॅट वी हॅव in order to take some interns and some doctors to be issued the designation of medical officers. There is some financial implication there, but this is for the period of COVID. So there is no harm in looking at that on priority because we are running short of doctors. And also second thing is if we do that, we'll get about close to about 100 doctors we should be able to get. So I have told them to put it on their letterhead and give it to me. Other issues all I have discussed with them. We have had a detailed discussion, and whatever the guards issue from time to time, see, guard is like a backbone of the institution. Their doctors have been working very hard, and our job is to see how we are able to work hard, ensure that there is sufficient supply of everything that is required, and reduce mortality of in the hospital. So they are claiming that there is no oxygen supply. Oxygen, we have oxygen for now, but there is no short supply only in Goa. There is short supply all over the country. But whatever is rationalized by Government of India, that we are getting we are asking for more supplies of oxygen. But whatever is being given, we are trying to manage and see. But it's not such a situation where it is we are leading to a virtually a crisis kind of situation. It is tough the way we have to deal with it, but we are trying to manage with whatever resources that are given to us. And I'm confident that with the intervention of the Chief Minister, and I'm also pursuing at my own level, Chief Minister is also pursuing at his own level to ensure what best we can do in order to smoothen this whole availability of oxygen in the state of Goa. So they are alleging that higher authorities are giving wrong information to media and No, they that have to was not. separate That was just one day's error. There's still today not a single issue has been actually. Dean is here with me. We have given today. We have had close to. It is sad. Whenever I tell you about the death figures, but today we have had about more than approximately about 47 deaths. But then what happens? There is a time. Sometimes something technology also plays up. It's not that there was a period in which those deaths occurred, which remained behind to be reported. So they got reported on one single day. As a result, from 40 it jumped up to 54. But the highest that we have had till now is 47 actually on one single day. That is today. But sir, they are saying that the information regarding oxygen supply. No, we are not giving you any false information or wrong information. The government has an intent. There is a shortage of oxygen not only in Goa, there is a shortage of oxygen all over. But as far as Goa is concerned, both the Chief Minister, myself, all of us and the officials, Dean, Director Health Services are rationalizing it and trying to make maximum use of what is available with us and trying to see if we get additional liquid oxygen. But as of now, we are managing the show and ensuring that sufficient treatment and oxygen is provided to the people who are under treatment. So they are also demanding security. Yeah, that is justified, it is required. CCTV outside. CCTV outside. ना ते CCTVचे खरी आपण सिक्युरिटी पहिले आमकां कितें जाय ते आमी सिक्युरिटी मुख्यमंत्रीन पयस आमचे कडेन चर्चा आमी केल्ले आसा आनी ते पुलीस सिक्युरिटी बसतली आनी आमचे ह्युमन रिसोर्साची बी सिक्युरिटी बसतली. सर तुमचे आनी म्हटलं जे इंटर्नशीप कंप्लीट केल्ले डॉक्टर्स आसा तांकां एज अ डॉक्टर्स म्हणून रेकग्नायज करता. ना तेंची इंटर्नशीप ऑलरेडी डॉक्टर तुमी मातशें एक्सप्लेन करता ते कितें गार्डाक सांगलां ते गार्ड कितें म्हणटा आमी जी आतां एक्सटेंडेड इंटर्नशीप दिवंक जाय आनी त्या बॅचाकूच तुमी मेडिकल ऑफिसर्स जॉब दिया आणि गिव दॅम रिलॅक्सेशन इन बॉन्ड सर्वीस बाय 1 month. सपोज वी एम्प्लॉय दॅम इमिजिएटली. दीस हॅज सम टेक्निकल एज वेल एज फायनान्शियल इम्प्लिकेशन. सो हें आमी आतां फाल्यां सरा बरोबर आनी हेल्थ सेक्रेटरी बरोबर डिस्कस करून वी वील कम टू सम कन्क्लुजन बिकॉज वील गेट एटलीस्ट 130 एडिशनल डॉक्टर्स टू वर्क. आतां आमी जशी फॅसिलिटीज वाडयता सुपर स्पेशालिटी करता हे करता न्यू वॉर्ड केलो ते आमकां डॉक्टर्स जाय पडटले म्हणून हे दीस स्टेप इज व्हेरी इम्पॉर्टंट एंड इट इज स्ट्रॉंगली सपोर्टेड बाय आवर ऑनरेबल मिनिस्टर. ते डॉक्टर पण हे सगळे आमी डिस्कस करून त्यांनी जे प्रपोजल घातलं ते सारखे व्हॅलिड हा ते आमी डिस्कस करून मुख्यमंत्री कडे आमी सबमिट करतले. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365.
बिझनेस ॲडवायझरी समितीची सोमारा बसका जावपाची आसा, पूण हे बसकेचो अजेंडा मात अजून धाडिल्लो ना. हे बसके फाटलो छुपा अजेंडा कितें आसात काय विरोधी पक्ष फुडारी दिगंबर कामतीन दुबाव उक्तायला. भाजपा सरकाराच्या ह्या छुप्या अजेंडाचो आपूण भाग जावचो अशें कामतीन म्हटलां. हवामानात जाल्ल्या बदलाक लागून सबंद गोंयभर आयतार दीस घोग्यांनी पावस पडलो. हालीं हवामानात सेगीत बदल जाताना दिश्टी पडटा. दिसभर खर वत पडलें, त्या उपरांत सांजवेळार दमट हवामान पळोवपाक मेळटा. आनी आयचें खबराचित्र हांगा सोंपता. मेळ्ळे परत फाल्यां ह्याच वेळार. मोग आसचो.